खोब्रोवाडो कलंगुटाच्या लिंडा हॉटेल ग्रुप कम क्लबाक आयतारा सांजवेळार उजो लागलो। रातच्या सुमार 11 वरांचेर उजो पालोवपी दळान उज्याचेर नियंत्रण हाडले। उजो लागपाचे कारण अजून कळूंक ना। तशेंच हांगा जावपी बेकायदेशीर गजालींचेर योग्य कारवाय करतले पंच वांगड्यान सांगला। ह्या उज्यात लाखाच्या मालमत्तेचेर लुकसाण जाला असो दुबाव आसा। पळयात पुराय बातमी। आमकां पिलेन फायर स्टेशनाक 2:19 मिनटांनी आमच्या कंट्रोल रूमाच्यान एक कॉल येयले की कालांगूट लिंडा गोवा हॉटेलाच्या कुशीक एका गेस्ट हाऊसाक उजो लागला म्हणून। इमिजिएटली पिल्यांची आनी सायमल्टेनियसली म्हापशेची आमी गाडी टर्न आउट केली। दोन्ही गाडयो पॉयंटार पावल्या उपरांत आमकां दिसलें की हांगा तरी पॉश अँड नॉश क्लब आसा जे ग्राउंड+2 स्ट्रक्चर आसा। ग्राउंड फ्लोराचेर तेज्या वायन स्टोर, फर्स्ट फ्लोराचेर तो पब आणि सेकंड फ्लोराचेर तेजो गोडाऊन आसा। आमचे फायर फायटर्स ऑल आर सेफ। तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा की दुसऱ्यान उजो तो भायर वचपाक दिलो ना। तितलोच कन्फायन स्पेसीन आमी तो कंटेल करून आमी सगळो पारयल्लो आसा। पिल्यान फायर स्टेशनाचे 6 जाण, परवरी फायर स्टेशन 6 जाण, हेडक्वॉर्टर 6 जाण, म्हापसा फायर स्टेशन 6 जाण, 25 जाण आणि हांव एक। तरी पूण सगळं डान्स चालू आहे आणि आयज अशीच परिस्थिती जाली की जो उजो पडला हाचेर आतां तुमी रिस्पॉन्सिबल कोणाक धरता? रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर आम्ही प्रोसिजर फॉलो केला। शो कॉज नोटीस वॉज ऑल्सो इश्यूड टू दिस पर्टिक्युलर क्लब पर्सनर्स तसेच बाकीच्या सगळ्यांना आणि पेपरवर्क आम्ही फॉलो करता। सो एवरीथिंग हॅज बीन गोईंग एज डॉक्युमेंटेड अँड एवरीथिंग इज गोईंग ऑन पेपर अँड पेपरवर्क हॅज बीन टेकन आणि प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन ऑन ऑल टू दिस डान्स बार आणि इलिगॅलिटीज कितें पळय चलता पळय ती हांगासर। एज अ पंच मेंबर तुमी आतां म्हणटा टोटल हेची इन्क्वायरी करतले आनी खंय तरी बंद करतले? हय, आतां फायर डिपार्टमेंटूय येयला हांगासर। सो तेंचो रिपोर्ट आमकां जाय की वॉट रिपोर्ट दे आर गोइंग टू सबमिट अँड इवन वी आर गोइंग टू चेक ऑन वॉट हॅज गॉन रॉंग इन दिस मेजर आउटब्रेक ऑफ दिस फायर। आता फायर कंट्रोल जाला व बाकीचे सराउंडिंग कितें हे बी डेंजर बी आहा? आता आमकां तो हांवें जे सांगला गोवा स्टेट फायर फोर्स हांगा रायट टायमार पावली अँड आय रियली लायक टू थँक द फायर स्टेशन इन्चार्ज मिस्टर पर्रीकर हू केम ओवर हियर अँड गॉट द फायर अंडर कंट्रोल। आनी एक गाडी आतां मागयली आमी, सो हांगा पावल्ली आहा तिसरी गाडी आणि फायर आतां कंट्रोलान आहा म्हणून म्हाका रिपोर्ट दिला फायर इन्स्पेक्टरान। सो जस्ट होपिंग दॅट इट डजंट स्प्रेड मोर आणि इट कम्स डावन अंडर कंट्रोल। कितल्यो गाडयो वयल्या? 3 गाडयो हांगा पावल्यो। पयली एक आमी मागयली, मागीर इमिजिएटली दुसरी मागयली आणि तरी अंडर कंट्रोल येयनालो म्हणून तिसरी गाडी आतां मागून हांगा गाडी पावल्ली आसा। कोणा इंजरी बीन जाल्या? इंजरी सध्या तरी थोडी ना, आमी वयर वचून चेक केला। वायन स्टोर आणि सोरोचो खूपसो स्टॉक आसलो, तशेंच एक धाकटेशें किचनूय आहलें दिसता। तेंच्या तितून सिलिंडर आसले। वी वर लकी दॅट त्या सिलिंडरांचो ब्लास्ट जावना, पूण सोऱ्याचे दिसता तेजे खुबशे डॅमेज जाला। बट दॅट टू डिपेंड्स ऑन वॉट इज लिगल इन टू इट अँड वॉट इज इलिगल, सो दॅट नीड्स टू बी टेकन केअर। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकर, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।